नमस्कारू. आमगेल्या GSP समाजाचे एक अमूल्य रत्न डॉक्टर वासदेव बाबुराय पै. खंयचे एक हाय रिस्क ऑपरेशनाचे विशय येताना वैद्य लोकांतू येवचे अग्रगण्य नाव म्हळ्यारी ते डॉक्टर वासदेव पै. हांगेल्या लिडरशिपांतू इंग्लंडाचे मॅन्चेस्टरांतू एक आस्पत्र्यांतू 12 घंटो निरंतर चल्लाले एक लंग्स ट्रान्सप्लांट ऑपरेशनो अंतरराष्ट्रीय माध्यमांतू प्रकाशित जाला. 48 वर्साचे सॅम अथर्टन म्हळ्याले एक मनुष्य पल्मोनरी फिब्रोसिस म्हणजे एक सिकाच्या लास्ट स्टेजांत आशिल्लो. त्या सिकान तागे लंग्स प्रॉब्लेम जावन श्वास घेवचे कश्ट आशिल्ले आनी तो वंत की ना म्हणून एक संशय आशिल्लो. तागेले श्वासकोश म्हळ्यार लंग्स बदल करना जाल्यार ताण वांचे साध्यते नाशिल्ले. जाल्यार ताका आशिल्ल्या प्रॉब्लेम निमित्ती लंग्स ट्रान्सप्लांट करचे हॉड चॅलेंजींग टास्क आशिल्ले. जाल्यार असल ऑपरेशन करूक आमगेल्या डॉक्टर वासदेव पै आनी तयार जाल्लीची. सॅम हांगेल्या लंग्स काणू विंगड लंग्स बसकरायताना ताजे सायज चड उणें आस म्हूण जाल्यार एक मायन्यूट ब्रांच मिस जाल्यार ऑपरेशन जातरी ब्लिडींग सुरू जाल्यार ऑपरेशन केल्ल्याची पाड जावप संभव आशिल्ले. तसल एक चॅलेंज घेवन 12 घंटो निरंतर ऑपरेशन करून त्या पेशंटाक एक नवेची लायफ डॉक्टर वासदेव पै हांणी दिल्ला आसा. आयकताना मस्त अभिमान जाता नवे. हांगेल्या मुखारच्या पुरा कामाक देवाले स्वाम्याले आशिर्वाद नित्य आसवा म्हणून यूथ ऑफ GSP प्रार्थना करता.